बेश्टो सांग. दोग जाण एक्सपायर्ड जाले चार क्रिटिकल आसा हां एकटो हांगा आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. पूण जालें कितें ते सांग खंयचे व्हडे काय कितें भितर कितें देवलेले व्हडे आसा हां बिल्डिंग आसा हां बोट ती ओके सेफ्टी मेजर्स काय ना ते आमी काय कितले कितले म्हटले तुम्ही टोटल कितले आला 2 डेथ 2 डेथ 4 क्रिटिकल होय एकटो सिरियस एकटो एकटो डिस्चार्ज दिलो टोटल 7. हय नावाचें पूण कितें जाला कितें ब्लास्ट कितें जाला शिप बिल्डिंग कितें ते शी बिल्डिंग कितें नाव कितें बिल्डिंगाचें विजय मरीन विजय मारिन्स. रेशड जाल्ले आहे सेम आमकां काय आयडिया ना शिप बिल्डिंग कशें म्हणटा म्हणजे हे वर्कशॉप म्हणून आसा म्हणून रेशड आतां आमकां काय खबर ना करताले तेन्ना ब्लास्ट जालो वेल्डिंग कितें चालू आशिल्लो ते सिलिंडराचेर पडले. विजय मरीन न्हय पण तुम्ही आता सीन किती पळयला थंय आता सध्या? थंय आमी पावले तेन्ना सगळें कांयच नाशिल्लें थंय फक्त ते फ्युम्स वास येतालो फक्त आनी गरमी मारताली आनी काय ना आणि काय सगळे साफ केले तुम्ही येता म्हटल्या. साफ अशें करूं ना कोण आशिल्ले तांकां व्हेले इंजर्ड कोण बॉम्ब स्क्वॉड हाडला इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ताका लागून ते येयले. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. जीएमसीन शिफ्ट केल्या न्हू. नाव कितें पात्र तुमचें? नागेश आणि एक आमी आयकूं येता की एक मायनर आशिल्लो म्हणून एक मायनर आशिल्लो हय ताका डिस्चार्ज हे दिलो फॅक्टरीन मायनर काम करतालो एकटो वर्कशॉपान मायनर काम करतालो. मायनर म्हणल्यार मायनर ना तो भुरगो म्हणटा एकटो मायनर आशिल्लो न्हू. पळय, आमी पावले तेन्ना कोण नाशिल्ले हांगा हां त्या खातीर. हां 8-10 hours कॉल येयला आमकां ओके की विजय मारीन शिपयार्डान ब्लास्ट जालो म्हणून. ओके आमी दुसरो टर्न आवट केलो आनी आमी हांगा पावले म्हणटे पावता ती कांय नासले तेंगाचे कॅज्युअलिटी आसले पळय 6 जाण तांकां शिफ्ट केले ओके एंड आफ्टर 5 to 10 minutes आमकां असो न्यूज मेळ्ळो की 2 are expired and 4 are under treatment म्हणून. पण थंय कितेंशें हें जालें सीन कितेंशी आशिल्ली थंय? सीन अशी आसली की थंय भितर ते काम करताले पळय डेक तेंचे डेक आहा पळय ते क्रेन दिव एंकर दिवपाचे थंय ते भितर सांगूंक शकना कितें आसलो तो बट इलेक्ट्रिकल पॅनल आसलो तो ब्लास्ट जालो. ना कितें वेल्डिंग बी करताले थंय? ना सद्या ते सिनीर थंय कांय अशें येना की वेल्डिंग म्हणूं शकता हें करून पण तुमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना? सेफ्टी कितें सिलिंडर ब्लास्ट जालो? मेजर्स फायर हे करपाक प्रिव्हेंट करपाक ना सेफ्टी मेजर म्हणजे तेंचे SOP आसता हय कळ्ळें तुका न्हू ते दे हॅव टू फॉलो डेट. फायर एक्सटिंग्विशर बीन आसले भितर यूज केल्या या आय कांट से दॅट. फायर एक्सटिंग्विशर बीन आसले भितर स्पॉटार येयल्ले तेन्ना ते सेफ्टी मेजर सगळे सारखे आशिल्ले. ना आमकां ते पावता म्हणल्यार ती ऑलमोस्ट सीन हें जाल्ली. म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर बीन यूज केल्ले दिसले थंय सद्या ना दिसूंक ना. सद्या दिसना म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर ना थंय तेंचो सेफ्टी ऑफिसर कितें त्या म्हणटा? टायमार तेणी यूज केले ना सद्या तुम्ही पावले तेन्ना स्पॉटार दिसना आतां बाबा मेल्या तेंची नांवां कितें मेळ्ळ्या? ना दे आर डेली वेजीस. डेली वेजीस Labours. सेफ्टी ऑफिसर हांगासरलो मेळ्ळा तुमी ताका उलयला तुमी उलयला बट तेणी आमकां अशें कांय डिस्क्लोज करूंक ना कितें अशें. तुमकां उजो बीन पावलोवपाक पडलो? ना 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 आमी येता म्हणल्यार ते सगळे क्लियर. सगळे साफ ऍक्च्युली तुमची SOP कितें आसता हांकां शिप बिल्डिंग येदे व्हडल्या इंडस्ट्री SOP कितें आसता फायर प्रिव्हेंटिव्ह SOP आहा ते दे हॅव टू फॉलो डेट तेंचे एक प्रोसिजर आसता तसो ओके सो ते प्रोसिजर धरूनच ते आपलें काम करता बट तो कितें आसा एज पर टेम्परेचर आयच्या दिसाचो टेम्परेचर हें आहा तो ते भशेन तो वाडलो आनी इट इज ऑफ मॅटर. ना असो तुमकां अशें दिसून येयला की ब्लास्ट जर मोठो जालो हांगा लोकलिटी आसा लोकांक खंय तरी कितें इफेक्ट जावपाक शकता आसलो ना डिस्टन्स वायज आहा न्ही तो तसो कांय ना. बट सर 7 जाण इंजर्ड जावप म्हटल्यार हे आतां व्हडलें कितें आसलें सिलिंडरूच आशिल्लें काय कितें आसलें? ना भितर कितें जाता न्हू टोटली शीप ती सो तितलो टेम्परेचर भायलो टेम्परेचर आनी भितरलो जो कसो कितें काम आसता पळय तेजेर आसता. पण वेल्डिंग करता म्हणून तो ब्लास्ट जालो न्ही? ना म्हणूंक शकना मागीर बेश्टोच ब्लास्ट जालो? ना ना भितरलो सेफ्टी ऑफिसरान कितें म्हटलें सर तेंचे? ना तेंचे कांय ना तशें कांय ना. सेफ्टी ऑफिसर ना तेंकां? एक सादो स्पाकूच तुका फ्लेमूच जावपाक जाय अशें ना कळ्ळें न्हू ब्लास्ट जातलो जाल्यार. ओके एक बारीकसो स्पाकूच. बट तेंच्यांनी जे आसले लेबर्स तेंच्यांनी कितें हेल्मेट या सेफ्टी प्रिकॉशन बी कांय घेवंक ना? तशें आमकां कांय दिसूंकूय ना कित्याक आमी म्हणजे कांयच घेवंक ना तेंच्यांनी? आमचे पावचे पयलीं ते सगळे क्लियर जाले. सिलिंडर ब्लास्ट जालो
ना 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 पण कितें ब्लास्ट जालो सर कितें ब्लास्ट जालो बॉम्ब ब्लास्ट जालो पॅनलाचे बटन ऑन करतकच ते इंटरनल स्पार्काक लागून ब्लास्ट जालो अशें म्हणटा तुमी. ना ना काम चालू आसलें न्हू भितर Okay. सो हांव तुका एक्झॅक्ट कॉज सांगूंक शकना बरं सर काम कसले चालू असले कांयच कळोंक ना कॉज कितें तो कळना. सर काम कसले चालू असले भितर वेल्डिंगाचे पेंटिंगाचे कसले काम चालू असले ना आमी लेट पाव आमी मागीर पावले सगळे सीन काम कसले जालें बोटीचें चालू आसलें फॅक्टरीज अँड बॉयलर्साचे ऑफिसर आसा. ऑफिसर भितर आसा भितर बॉम्ब स्क्वॉड कित्याक गेला सर थंय? बॉम्ब स्क्वॉड किती गेला आता ना हांव ते सांगूक शकना ओके ओके यस सर थँक्यू व्हेरी मच